चिंबल ग्रामपंचायतीत उत्पन्न दाखले दिवपाची प्रक्रिया आडून दवरिल्ल्यान गोवा राज्य मानवाधिकार आयोगान स्वेच्छा दखल घेतली। या प्रकरणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करीत आयोगान ग्रामपंचायत आणि पंचायत संचालनालयाक नोटीस बजायल्या। संबंधित अधिकाऱ्याक 2 जूनाक आयोगामुखार हजर राहून आपली बाजू मांडपाचे निर्देश दिल्यात। उत्पन्न दाखले मेळनाशिल्ल्यान नागरिकांनी आंदोलन केले। एका दिसाळ्यान उजवाडाक हाडिल्ल्या ह्या बातमेची दखल घेत आयोगान ही कारवाई केल्या। गरीब लोकांक सरकारी सुविधांचो लाव घेवपा खातीर हे उत्पन्न दाखले महत्वाचे असता। हे दाखले वेळार मेळनाशिल्ल्यान कितलेशाच ग्रामस्थांक अडचणी जाताल्यो। ही गजाल मानवाधिकार आयोगान गांभीर्यान घेतली।